नमस्कार. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आयज 16 दिसावे अधिवेशनाचो दीस आयचो आनी 2 दीस उरल्यात. कितले दीस विधानसभा चल्ली, खरें म्हळ्यार 18 दीस महाराष्ट्र किंवा बाकीच्या राज्यांनी म्हयनोभर चलता. कारण पावसाळी अधिवेशन हें बसून त्या संदर्भात चर्चा करून वेगवेगळे निर्णय घेवपा खातीर सगळे विधानसभांनी सगळे राज्यांनी अशे तरेची मांडणीच केल्ली आसा. गोंयांत त्या नदरेन कितलेशे विशय आले आनी आज म्हत्वाचे विशय TCPतले 3 विधेयकां अशी आशिल्लीं ज्याच्या संदर्भात खूब वाद जाल्ले. अशे तरेचे विधेयक सरकार पास करूंक शकतालें ज्या विधेयकाक कोर्टान सुद्दां आव्हान दिवपाक मेळना. त्या भायर शहर डेव्हलपमेंट धरून बाकीचे जे कितें विशय आशिल्ले ताजेर आज चर्चा जाली. विशेष करून विश्वजीत राणे कडेन जी पळय 3-4 खातीं आसात ताजेर आज प्रामुख्यान चर्चा जाली. म्हजे बरोबर आसा निरज नायक आनी विधानसभेच्या संकुलान आसात आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने. आमी सगळ्यान पयलीं विश्वनाथ नेने कडेन या आनी ताजे कडेन विचारया. विश्वनाथ, आज नेमकी ज्युस्त कितें चर्चा जाली ती आमच्या पळोवप्यांक तुवें सांगची. सो मिड डे मिला संदर्भातलो आयज प्रश्न आशिल्लो आनी चंद्रकांत शेट्ये जे आसा तांणी हो प्रश्न केल्लो की गोंयच्या शाळांनी जी मिड डे मील आतां सर्वीस चालू आसा ती सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा ते प्रोवायड करतात. सो हाजे फुडें ही मिड डे मील सेवा सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवायड करतले काय तांचे कडल्यान काडून सरकार बीन घेतले. ताजेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टपणान सांगलें की सरकाराचो कसलोच जो आसा तो विचार ना की जे मिड डे मील सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवायड करता गोंयच्यो वेगवेगळ्यो संस्था तांकांच आमी जो आसा तो दितले. फक्त तांणी एक खबरदारी बाळगुची, ती म्हणजे मिड डे मील म्हणजे ते खाण जे दितात ताचो दर्जो जो आसा तो दर्जो जो आसा तो तांच्यांनी बऱ्यापैकी दिवचो, दर्जात्मक खाण दिवचे, क्वॉलिटी मेंटेन करची. आमचो खंयच विचार ना की मिड डे मील सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान काडून घेवपाचो. मागीर दुसरो ताका जोडून म्हणजे एक सब क्वेश्चन केल्लो तो म्हणजे अक्षय पात्रा. अक्षय पात्रा ही संस्था देशान जायत्या राज्यांनी मिड डे मील म्हणजे भुरग्यांक खाण प्रोवायड करता. सो हे अक्षय पात्रा गोंयान परमिशन दिला काय कितें सरकारान, ताजेर मुख्यमंत्र्यान सांगलें की अक्षय पात्रा जे आसा ते अक्षय पात्राक आमी ऑन बोर्ड घेतल्यात, पूण अजून पर्यंत आमी अक्षय पात्राक खंयच्याच मिड डे मिलाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले ना. सो इन फ्युचर जर फूल डे शाळा जाली जाल्यार फूल डे शाळा जाल्या उपरांत दनपारचे जेवण जे आसत ते एक वेळ आमी तांकां इन फ्युचर ऑर्डर दिवपाक शकता. अशे तरेचे विधान जे आसा ते मुख्यमंत्र्यान जे आसा ते स्पश्ट केले. सो एक गजाल स्पश्ट जाली की मिड डे मील वाल्यांचे जे खाण आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे जे मिड डे मील खाण आसा ते चालूच उरतले आनी अक्षय पात्राक अजून खंयच्याच बाबतीन सरकारान जे आसा ते ऑन बोर्ड घेतल्या, मात तांकां अजून खंयचेच परमिशन किंवा खंयचेच कॉन्ट्रॅक्ट जे आहा ते दिल्ले ना. सो हो म्हत्वाचो प्रश्न आशिल्लो. मागीर पेमेंट शेड हांणी एक प्रश्न काडिल्लो तो म्हणजे एक दिवचले मतदारसंघा भितर एक शाळा आसा कारापूर म्हणटा थंय विठ्ठल रखुमाई सरकारी शाळा, थंय बरी एक मॉडल स्कूल अशें ते गोंय सरकारान थंय उबारला आनी थंय 21 टॉयलेटी आहा आनी सादारण 30 वयर जे आसा ते क्लासरूम्स आसा. आनी ह्या सगळ्या भितर इन फ्युचर सरकार जे आसा थंय सेक्युरिटी प्रोवायड करतले काय कितें अशा शाळांचेर. ताजेर मागीर मुख्यमंत्र्यान उलयतना सांगलें की आमी हेजे फुडें शाळांनी भितर सेक्युरिटी त्या भायर आमी नितळसाण करपा खातीर हाऊस किपींग जे आसा ते हेजे फुडें प्रोवायड करतले अशी जाप जी आसा ती मुख्यमंत्र्यान जी आसा ती दिल्ली आसा. सो सकाळच्या माहित्याक आमी जर पळयत जाल्यार हेच म्हत्वाचे अशे प्रश्न हे जाल्ले. मागीर सभापतीन एक म्हत्वाचें निवेदन आयज केलें ते म्हणजे वायनाडा भितर केरळान जी आपत्ती दुर्घटना घडल्या तातून शेकड्यांनी लोकांक मरण आयला. तर सभापती रमेश तवडकर हांणी एक निवेदन सादर केलें की तांची जी श्रमदान येवजण आसा ती श्रमदान येवजण ते आतां थंय वायनाडा भितर वचून चालीक लायतले आनी श्रमदामा अंडर घरां उबारपाचो ते थंय उपक्रम हातीन घेतले. आनी हे खातीर तांणी लोकांक सुद्दां आवाहन केलां की जर कोण ह्या हितून सहभागी जावपाक सोदता आसत जाल्यार तांणी सहभागी जावचे अशे तरेचें आव्हान सभापती हांणी केलां. तेजे उपरांत अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे रस्ते खणटात ते विशीं दिगंबर कामत हांणी प्रश्न केल्लो. आनी हे रस्ते खणले उपरांत वर्स ते तशेंच आसतात, म्हयने ते तशेंच आसतात आनी ताका लागून एक्सिडंट जाता, बाकीच्यो घडणुको घडटात. सो हाजेर जे मंत्री आसात सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें की आमी हेजे फुडें ते जे खड्डे खणटात किंवा चर खणटात ते आमी तेचेर वर्कआउट करतले आनी ते बेगिनातले बेगीन म्हणजे कशें तेचेर काम जाले उपरांत बेगिनातले बेगीन ते हे जातले ते आमी पळयतले अशें सुद्दां सर सांगलें.
आणि हे सगळे सकाळच्या माहितीचे सर प्रश्न आशिल्ले. मागीर म्हत्वाचे आता डिमांड जे आसा ते टीसीपीचे चालू आसा. सो ह्या टीसीपीच्या डिमांड्साचेर उलयतना जायते जाणांनी वेगवेगळ्यो मागण्यो केल्या. जेनिफर मोन्सेरात म्हणजे आयज टीसीपी, फॉरेस्ट, वुमन अँड चायल्ड हे पोर्टफोलिओ जे आसा ताचेर विश्वजीत राणेंचे डिमांड आसा तेचेर उलयतात. जेनिफर मोन्सेरात हांणी मागणी केल्या की गोंयांत भितर टायगर रिझर्व हो जावचो. मागीर डिलायला लोबो हांणी मागणी एक म्हत्वाची केल्या की जे पयलीं कड्डण मेळटाले प्रेग्नंट बायलां खातीर ते सुटके अशें मेळटाले, बट आतां ते पॅकेट बंद आसा, पॅकेटांतले मेळटा जे पावडर फॉर्मान दिता ते बंद करचे अशा तरेची मागणी केल्या. त्या उपरांत कांय टीसीपी खात्या कडेन बेन्झी व्हेकल्स आपाचो जो आमदार आसा तांणी कांय प्रोजेक्ट जे आसात जे व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सध्या गोंयांत येयल्ले आसा जेचेर लागून वाद सुरू आसा, हे सगळे प्रोजेक्ट कॅन्सल करचे अशी मागणी ही आयज विधानसभे भितर चालू आसा. आनी ते डिमांड्स चालू आसा आनी मागीर मंत्री विश्वजीत राणे तांकां रिप्लाय दितलो. विश्वनाथ, आज प्रामुख्यान जी चर्चा जाता ती विथड्रॉवल ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स. टीसीपी खात्यान जी बिलां हाडिल्ली ती तांकां सरकाराक फाटल्यान घेवची पडली, ताजेर मुख्यतः चर्चा आज जातली. हय सर, तुम्ही जशें म्हणटा एक आयच्या सगळ्या हेतूंतल्या भितर म्हत्वाची घडणूक जी आसा ती म्हणजे टीसीपीचे बिल, एक जे खूब वादग्रस्त जाल्ले, जाच्या वयल्यान सरकाराचेर टिका जाताली, मोठ्या प्रमाणात मंत्र्याचेर टिका जाताली. निमणे ह्या सगळ्या हेतूंत भितर मंत्र्यान ते बिल जे आसा ते विड्रॉ करपाची घोशणा, म्हणजे तोंडान घोशणा अशी करूंक ना, बट तांणी तेच्या टेबलार रिवायज्ड बिजनस जो फॉर्म हे करता तेतून भितर ही म्हायती दिल्ली आसा की विड्रॉ केला म्हणून. फक्त हेच बिल ना, ताज्या वांगडा ताणें ताजे हेल्थाचे जे एक अमेंडमेंट बिल आशिल्लें ते सुद्धा विड्रॉ केला. आनी आमी पळयत जाल्यार बाकीची अर्बन डेव्हलपमेंटाचे आशिल्ले ते, सो त्या बिला बरोबर तांणी बाकीची बिलां जी आहा ती सुद्धा विड्रॉ केल्या सर. ताजे मदीं आयज कॅबिनेट जाली आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा सर, काल कमिटीच्या मिटिंगे भितर हे जे बिल आसा वादग्रस्त बिलाचेर चर्चा जाल्ली आनी ते फाटी घेवचे किंवा ते चुकीचे अशे तरेची थंय चर्चा जाल्या उपरांत आयज खुद्द कॅबिनेटा भितर ह्या कांय मंत्र्यांनी ह्या बिलाक अपोज केलो आनी सांगले की हो जो कायदो आसा तो चालीक लागपाक जायना, कारण तो जर जालो जाल्यार विध्वंसक अशा तरेचे स्वरूप हे गोंयाक प्राप्त जातले. आनी निमणे ह्या सगळ्या घडामोडी उपरांत टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे बिल जे आसा ते फाटी घेतला. ताणें तेच्या बरोबर ताजी बाकीची जी बिलां आहा ती सुद्धा विड्रॉ केल्या. बिल नंबर आमी जर पळयत जाल्यार बिल नंबर 25 ऑफ 2024 द गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट अँड व्हॅलिडेशन बिल 2024 ते तांणी फाटी घेतले. मागीर आमी जर पळयत तर द गोवा क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अँड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 ते तांणी फाटी घेतले. त्या उपरांत ताणें अर्बन डेव्हलपमेंटाचे द गोवा म्युनिसिपालिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 ते फाटी घेतले. आणि लास्ट ताणें आनी एक अर्बन डेव्हलपमेंट खात्याचे बिल नंबर 32 ऑफ 2024 द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 हे सुद्धा फाटी घेतला सर. सो ही सगळी चारूय बिलां त्यांनी विड्रॉ केल्या. थँक्यू. तूं राव, आमी परत तुजे कडेन येतले. आज फाल्यां म्हाका मेन हेडलायन तीच जातली. टीसीपीचे कॉन्ट्रोवर्शियल जे पळय कितें विधेयक आशिल्लें तें सरकारान फाटी घेतलां. सरकार विधेयक फाटी घेता हाजो अर्थ कितें चर्चाच जावना. कारण आमकां चर्चा मेळटी अशी की सरकारान जे कितें बिल हाडिल्लें ताचे संदर्भात वर्तमानपत्रांत बातमी आयल्यो, नॅशनल बातमी जाली आनी तातूंत भितर सर्वात म्हत्वाचें म्हळ्यार की तातूंत भितर ज्यो तरतुदी आसात ताका कोर्टान भितर आव्हान दिवंक मेळना अशे तरेची तातूंत भितर तरतूद आशिल्ली. तेवूच कॉन्ट्रोवर्सियल जी सेक्शन आशिल्ली भितर ती वाचून दाखयता. एक म्हणजे एक आशिल्लें ऑल अदर स्टेट डिपार्टमेंट्स मस्ट इश्यू परमिशन इफ टीसीपी हॅज इश्यूड अ टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर. म्हणजे एकदां टीसीपीन ऑर्डर टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर दिली की मागीर खंयचेच डिपार्टमेंट भितर इंटरफियर करपाक शकना, तांकां परमिशन दिवपाकच जाय अशें तेजें प्रोविजन आशिल्लें. आनी दुसरें आशिल्लें नो परमिशन ग्रांटेड बाय टीसीपी पर्टेनिंग टू ओडीपी ऑर दीस एक्ट मे बी चॅलेंज इन द कोर्ट. सो कोर्टान सुद्दां हें चॅलेंज करपाक मेळपाना अशें तरेचें प्रोविजन आतां आनी ती सगळ्यांत चड कॉन्ट्रोवर्शियल जाल्ली आनी हाजे खातीर लोक सगळे उठिल्ले, सगळे लोक ताका विरोध करताले. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी विरोध केलो, वर्तमानपत्रांत ताजेर खूब चर्चा जाली. आनीक सोशल एक्टिविस्ट तर सामके रागार जावन उलयता आसतना आमकां हें दिसलें. आनीक परत म्हळ्यार बीजेपीचे परचे मिटिंगेन ताची बातमी बीजेपीच्याच लिडरान फुडें घाली. ती अशी की सरकार जेन्ना अशे तरेची बिलां हाडटा, ही इम्पॉर्टंट बिलां जी राज्याच्या भविश्याचेर परिणाम करता, ही विचार करनासतना हाडटा, एक गजाल जाली. दुसरी गजाल पार्टीन ताचेर फोरमाचेर कशी चर्चा जायना, पार्टीन विश्वासान कशें घेनात.
BJP कशी आशिल्ली, BJP एकटेबार न्ही, एक संघ पार्टी आशिल्ली. सरकार आनी पार्टी अशी वेगळी नासताली. आज जालो अशें की सरकार म्हळ्यार कांय मंत्री तर सामके स्वयंभू जाल्यात, तांकां पार्टीक लागना, तांकां सरकारीक लागना. सो चर्चा खंयच्याच हाजेर जायना. खरें म्हणजे ही चर्चा करपाक रे. आनी हे इतले फार रिचींग कॉन्सिक्वन्स आशिल्ले अशें तेजें बील आशिल्लें. एक्झॅक्टली. सो पयलीं कॅबिनेटांक आयलां आसलें न्ही तें, एक बील आयलें म्हणजे कॅबिनेटान डिस्कस जालें आसतलें. एक्झॅक्टली. कशें तें सगळीं हें पास करून हांगा पर्यंत पावलें हेंच अजाप दिसता. आनी जेन्ना लोक बोवाळ मारपाक लागले तेन्ना म्हाका दिसता खूब लेट हो बेटर सेन्स प्रिवेल्ड म्हणटा पळय. एक्झॅक्टली. आनी लास्ट मिनीट, कारण जेन्ना आतां आयज डिबेट आशिल्ली आनी डिबेटीन हो प्रत्येक हो इश्यू येतलो आशिल्लो. सो म्हणून ते पयलींच डिबेट जावचे पयलींच हें विड्रॉ करून तातूंतल्यान तो वाचलो. एक्झॅक्टली. सो बाकीची 4 खंयची फाटल्यान घेतल्यात? ते म्हाका दिसता की मायनर कितें तरी आसतलें. हें एक घेतल्या बरोबर हांव बाकीची फाटल्यान घेवपा फाटल्यान रिजनींग कितें तें कांय कळपाक मार्ग ना. मे बी तें एक तें हें जातलें, हायलायट जातलें म्हणून कदाचित बाकीची 4 घेतलें आसपाक शकता. सो दॅट आमी सगळीं बिलां फाटीं घेतलें अशें आसपाक शकता हे फाटल्यान कारण. पूण एक गजाल खरी की सद्याची पळय चर्चा जाली, एका डिमांडा चर्चेन कांय जाणांनी मागणी केली गोंयान भितर ज्या पद्दतीन हो विकास जाता. एका जाण आमी पयर उलयल्ले पळय वायनाडाक जाल्लो हाहाकार, दोंगर कोसळून पडप, मोठ्या प्रमाणाचेर लोक मरप, अजुनूय लोकांचो आंकडो मेल्ल्यांचो आंकडो अजून जाहीर जायना. पूण ज्या पद्दतीन ह्यो दरडी वयल्यान कोसळून पडल्यो, उदकाचे पळय जे लोट आयले तांणी न्हंयची सुद्दां दिशा बदलली. लोकवस्तीन ते न्हंयचे उदकाचे लोट पावले, सामके चिखोल जालो आनी मरणाचोय चिखोल जालो. हें गोंयान खंय जावपाक शकता. कारण आमी पळयलां न्ही 250 ते 350 मिलीमीटर पावस केरळाक पडलो, तसोच गोंयान पडलो. तितलोच तीव्रतेन गोंयान पडलो. आनी आतां हाजे फुडें तज्ञ आमकां सांगतात की पावस जो पडटलो तो जो पयलीं पावस 2 म्हयने पडटालो तो आतां 8 ते 15 दीस पळय. तूं आतां फाटले 20 दीस ताचे वयरूच 22 दीस सतत गोंयान पावस पडलो. जुलय म्हयन्यांत तर अख्खो रिकॉर्ड केला आनी आयज पर्यंत सगळ्यांत चड पावस जुलय म्हयन्या भितर एका दिसाक पडलो. एक्झॅक्टली. सो हो पावस आतां सदांच पडटलो. हाजो अर्थ असो की जितल्योय म्हणून आमची पळय जी आमचे दोंगर आसात, जितलेय म्हणून जवळ वेस्टर्न घाटांतले पळय ते दोंगर आसात, थंय सादुरताय पळोवची पडटली. 2 वर्सां पयलीं वाळपय आनीक 70 ह्याच अशे तरेच्या पावसान आनी पुरान भितर धक्को दिल्लो आहा. कितलींची घरां कोसळून पडिल्ली. जेन्ना पळय दोंगरा वयल्यान पालसणां कोसळून पडटात, माथी जी पळय पडटा ते व्हडले व्हडले पळय जे खडप कोसळटली, न्हंयचे पळय उदकाचे मार्ग आनी व्हाळ पळय आसतात थंय चिखोल उरता. चिखोल उरलो की उदक वयर सरता, पूर येता आनी ते पूर गांवांनी पावता. चिखोल घेवनूच सकयल. एक्झॅक्टली. सो ते कितले डेंजरस आसूं शकता. आमी वायनाड पळयलां आनी आमी आतां जायना जाल्यार म्हणून हे जे पळय अशे तरेचे TCP एक्ट किंवा जमीन विशयक कायदे नेम ताजे संदर्भांत घट करपाक जाय. आमी आनी लूज करपाक लागले आनी टायट करपाक जाय. न्ही आतां हांवें हालीं तेंपार ज्यो जायराती पळयल्यात गोंयचे दोंगर पळय मरे तूं मांडवी हुपून पळय त्या अर्दान पळय दोंगर रेस मागोस कंप्लीट पूर्ण काबार सगळे. म्हाका याद आहा 30 वर्सां पयलीं जेन्ना कोण तरी ताजेर थंय प्रकल्प रोखडो बंद केल्लो. आज सगळ्यांक मान्यता कशी मेळटा कळना. एक दोंगर गोंयचो असो उरुना जंय तो खणून ताजी कापून पालसणां थंय इमारती येवनात. एक हांवें आतां पळयलां, आज हांवें पळयल्या प्रत्येक फ्लॅटाची खंय किंमत 50 कोटी रुपया. हाजो अर्थ कितें ते खंय बाय इन्विटेशन आपयतले. देशांतल्या सगळे श्रीमंत लोकांक गोंयान येयात. म्हणजे गोंय फुडल्या 20 वर्सान कशें वळण घेतलें पळय. एका अर्दान आमी पर्यावरणाचो विध्वंस, दुसऱ्या अर्दान हे सगळे लोक सोशल पोल्युशन म्हणटा. एक्झॅक्टली. म्हणजे कल्चरल डायल्युशन जाता. एक्झॅक्टली. आनी कशे तरेचे पर्यटन म्हणजे हें कितें चल्लां म्हणून म्हाका कळना. आनी खंयचे तरेन हे BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता. हां, एक दिशा ना विकासाक, दिशा ना पर्यावरणाच्या हाका, निसर्गाचो ऱ्हास. फुडले पिळगेक आमी कितें दवरपाक सोदता. गोंयान एक जमीन उरपाना जी आमचे फुडले पिळगेक मेळटली. व्हेरी व्हेरी वायट. सगळ्यान बॅड प्लॅनिंग म्हणटा हें चल्लां आनी ह्या सरकाराक जाप दिवचीच पडटली केन्ना तरी. म्हाका सोशल एक्टिविस्ट आतांच उलोवपाक लागल्यात केन्ना तरी हो प्रश्न येतलो, वो केन्ना तरी प्रश्न केंद्र सरकारा कडेन व्हरचो पडटलो की होच विकास तुमकां जाय काय म्हणून. आनी केंद्रा कडेन पयशे मागितात. आज शंकर पळजेची सकाळी एक मुलाखत घेतली हांवें. ताजो एक व्हिडिओ सामको गाजता. पेडण्या रस्तो हायवेचेर पालसणां कोसळून तो हायवे पूर्ण बंद आसा आनी ताका लागून ट्रॅफिक खंय ल्हान अरुंद रस्त्याचेर वेलां. कोणाचेर एक्शन जायना. एक्झॅक्टली.
अकाउंटेबिलिटी ना, काय अकाउंटेबिलिटी ना. सो हाजो अर्थ असो जाता की गव्हर्मेंटच आतां सामील आसा जाला न्ही. एक्झॅक्टली. हे सगळे जर पळयत की हांकां कसलेच तरेची दिशा ना, निर्बंध ना, भंय ना. एक्झॅक्ट. आनी केंद्र सरकारचे लक्ष आसा काय ना हें हाजें म्हाका पडटा. केंद्र सरकारान लक्ष दिवपाक न्ही कितें जावं चल्लां गोंयान भितर. एक्झॅक्टली. कोण उलोवपी ना अशें म्हणटात. ते म्हणटात मिडियाय उलयना, पूण मिडिया आतां उलोवपाक लागल्या. प्रश्न आतां उपस्थित जातात. सोशल एक्टिविस्ट प्रश्न काडीत आसात. लोक उलयता, पूण आतां सद्याक अशें जालां की लोकांचे हाका ओपिनियनाक व्हॅल्यूच ना असो जाला सद्या. सगळे लोकांचेर थोपतात अक्षरशा डेव्हलपमेंट म्हणटा तो. आनी ज्या पद्दतीन लँड कन्वर्शन चालू आसा ते जर पळयत जाल्यार आनी कांय वर्सांनी गोंयान आनी कांय कसलीच ऑर्चर्ड लँड ओन एग्रीकल्चर लँड उरपाची ना अशें दिसता. म्हाका एक सांग, ऑपोजिशनान विथड्रॉल केलें म्हणून सगळे ओगी बसले काय आज ऑपोजिशनाचे कितें एक स्टँड आशिल्लो? ऑपोजिशना भितर चडशे बारीक पळय जाल्यार खूब जाणांनी तसो व्हडलो ह्या हाचेर चड टच करूं ना. TCP दे प्रिफर टू टॉक ऑन अदर पोर्टफोलियोज, वुमेन एंड चायल्ड आनी बाकीच्याचेर. फक्त सगळ्यांत तावान आनी खरें आनी पोटतिडकीन जे दोग जाण उलयले ते म्हणजे वेन्झी वेगस आनी विरेश बोरकार. आनी ह्या जे कन्वर्शनाचेर ताणें आपले कन्स्टिट्युएन्सींतले कितले कन्वर्ट जाल्या लँड, ऑलमोस्ट 70,000 स्क्वेअर मिटर्स. आनी कसले प्रोजेक्ट्स येता हाजेर तांणी सामको थंय एक्सपोज केले अक्षरशः. आनी ताणें जालें की कशें ज्या पद्दतीन हें थंय चल्लां, गांवचे गांव काबार जाता आनी ताणीं आपल्याची सगळीं शेतां पुरयता, दोंगर कापता. आनी सो अशे तरेच्यो हें सगळे कडेन चल्लां. फक्त कांय थोडेच MLA उलयता, बाकीचे कडेन उलयना. सो हो जो सद्याचो विध्वंस चल्ला तो सामको वेगळ्या लेवलाचेर पावला सद्या. आनी लोकूय आतां अस्वस्थ जावपाक लागल्या, लोकांकूय दिसपाक लागला की आनी खास करून वायनाड जेन्ना पयर जालें ताजे नंतर प्रत्येकाक दोळे उगडपाक लागल्या. CMान म्हणलें आय ओपनर, पूण आतां आय ओपनर जावन गव्हर्मेंट कितें करता पळोवपाक जाय. फक्त आय ओपनर म्हणलें म्हणून जावपा ना न्ही. कोणाले दोळे उगडले हो प्रश्न आसा. एक्झॅक्टली. लोकांचे जे कॉन्शियस पळय लोक आसात, कार्यकर्ते, पर्यावरण क्षेत्रांत काम करपी लोकांचे दोळे उगडल्यात आनी तांचे दोळे उगडत आशिल्ले. सरकाराचे दोळे केन्ना उगडटलो हो खरो प्रश्न आसा. कारण हो लोकांच्या जिवा कडेन खेळ, गोंयच्या भविश्या कडेन खेळ. गोंयचो फुडलो पळय जो आतां जनरेशनांतलो भुरगो पळय जेन्ना तयार जावन येतलो ताका रावपाक घर आसपाना. सगळे जागे. आनी एक विशय थंय आयलो दुसरो म्हणजे 108 इको सेन्सिटिव्ह विलेजीस म्हणून परत सगळे फाटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलां. आनी परत स्टेट गव्हर्मेंट कितें करतले तेंच करतले, ताका विरोध करतले, ताका डायल्यूट करपाचो प्रयत्न करतले. CMानूच म्हणलां की एक्चुअली हें जें तांचें नोटिफिकेशन आसा तातूंत भितर फक्त मायनींग, थर्मल पावर आनी 20,000 स्क्वेअर मिटरा परस व्हडली बिल्डींग आनी रेड हातूंत भितर आयिल्ली इंडस्ट्रीज ह्यो सोडून सगळे करपाक जाता ह्या इको सेन्सिटिव्ह झोना भितर. मागीर हाका विरोध कित्याक करपाक जाय तें कळना म्हाका. कित्या खातीर कोण विरोध करता हाका आनी कित्याक सदांच वटून तें हें डिले जायत आसा. आतां म्हाका आमचे तज्ञ पयर राजेंद्र केरकार जो पर्यावरण क्षेत्रांत काम करता, जाणी ह्या 107 गांवां संदर्भान अभ्यास केल्लो आहा. ताणें गोमंतकार एक रिपोर्ट बरयला. त्या प्रमाणे तो म्हणटा आतां केंद्र सरकारचे दोळे उगडल्यात. दोळे उगडपाचोच इशू आसा. सो केंद्र सरकाराक आतां कळ्ळां की ज्या पद्दतीन केरळाक जालां तें सगळे कडेन जावं शकता. कारण हो जो पळय कितें उद्रेक पळय आसा आनी विकासाचो पळय जो कितें हावको आनी एक येदो व्हडलो राक्षस तयार केला विकासाच्या नांवान, तो राक्षस सगळ्या राज्यांनी धुमाकूळ करता. एका अर्थान हिमाचलान पळय, हिमाचलान सिमला आनी बाकी जाग्यार प्रचंड जोशीमठ हो कितलो कसो तरेन वीक जावन कोसळून पडलो. अरे दोंगर दिसले की कशे कापून थंय लग्जरी रिसॉर्ट्स. वायनाडाक तेंच जालो. एका अर्दान च्याचे मळे, दुसऱ्या अर्दान लग्जरी रिसॉर्ट्स. आनी ते अशे तरेन ते बांदल्यात की ते उदक साचता, ते पालसणां पडटात, माती भुसभुशीत जाता. गोंयांत तेंच जालां. गोंयांत तेंच चल्लां. अजून पर्यंत तशी व्हडली ट्रेजेडी आमचे कडेन जावना. पूण तेन्ना जातली एका अर्दान ट्रेजेडी, दुसऱ्या गोंयची जमनी हे सगळे भायले बिल्डर आनी ते कितल्याय पयशांक जमनी विकते घेवपाक तयार आसात. ताका लागून सगळ्यान पयलीं ताची लाळ गळटा म्हणजे पॉलिटिशनाची. पयली गजाल कन्वर्ट करप. पॉलिटिशनूच ते जमनी विकती घेतात, कन्वर्ट करतात. भायल्यान विकपाची कारस्थानां पॉलिटिशन सगळे इनवॉल्ड आसात. सगळे काल जर कोणाकल्यान सगळे आमदार तातूंत इनवॉल्व आसात. तातूंत रुलींग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बी आनीक ऑपोजिशन ज्या पद्दतीन आहा तें सामकें वीट दिसता. तुमी म्हणटा तशें ऑपोजिशनान खरें म्हळ्यार तर प्रश्न दसाक लागपाक जाय. आयज खरें म्हळ्यार हो विशय सामको सगळ्यांत गोंयच्या अस्तित्वाचो विशय आसा. लँड कन्वर्जन आनी ही ताजेर खंय तावान उलोवपाक आशिल्लें आनी इतलो बोवाळ जावपाक आशिल्लें असेंब्ली भितर. असेंब्ली बरी शांत जाल्ली आहा. कांयच गोंयांत चलना, सुशेगाद आसा सगळें. एक्झॅक्टली.
हो दीस इज समथींग हें फार म्हजे कोतान फुडल्या जी पळय सरकाराची आतां ती 2-3 वर्सां उरल्यात हो सरकारच्या सबंद एकूण कारभाराचेर हो चर्चा ही जातली आनी ही चर्चा जावपाची गरज आसा आनी ताजो मेन विशय आसतलो जमीन. गोंयची जमीन सांबाळपा संदर्भात एक चर्चा आतां जावपाची गरज आसा. सरकारचे कायदे कशे आसचे आतां तूं म्हणटा एक ODP एकार्दान रिजनल प्लॅन. कांय आमदारांनी आतां मागले हे रिजनल प्लॅन तयार करात. रिजनल प्लॅन तयार करपाचे खरें म्हळ्यार दीस केन्ना सोंपले. ताबडतोब रिजनल प्लॅन्स करून कारण दे वॉन्ट टू डू दिस कन्वर्शन पीस विल बेजीस करपाक जाय. सो इमिजिएटली रिजनल प्लॅन तयार करपाची मागणी जावपाय. परत जे पळय GBA जशें आंदोलन पळय पेटिल्लें न्ही तांकां परत एक संदी आसा. परत गोंयभर लोकांच्या मनान स्लोप्स आनी नो डेव्हलपमेंट झोन हे तरी कमीत कमी आमी बंद करपाक शकता. इमिजिएट हे करपाक कसलेच नो सर्कमस्टान्सीस स्लोप्स आनी नो डेव्हलपमेंट झोन कन्वर्ट जावपा ना. हे तरी गव्हर्मेंट आनी जर ते कन्वर्ट जाल्यात फाटल्या 2-3 वर्सांत तो पूर्णता ते सगळे फाटल्यान घेवपा जाय. जंय परमिशन दिल्लें ती परमिशन फाटल्यान घेवपा जाय. जे बिल्डर कोणे जर मागणी केल्या जे बिल्डर किंवा भायले किंवा गोंयचे तांणी जर ते घेतले आसत तांचे कडल्यान पूर्ण जमनी ताब्यान घेवन त्यो रिस्टोर करपा जाय. जाल्यारच कळटलें आमकां की सरकार गंभीर आसा आनी तांचे खरे दोळे उगडल्या म्हणून. एक्झॅक्टली. केंद्र सरकाराकय अपील करतात आमी गोंयकाराच्या वतीन की बाबा तुमी ह्यो जमनी ताब्यान घेवन त्यो रिस्टोर करपाक टू इट्स ओन ओरिजिनल लेवल. आनी अशे तरेच्या स्लोपांचेर शेत जमनीचेर पाणथळ जमनी कांय संपादकय खंय आनी कांय वर्तमानपत्राचे मालकय खंय इनवॉल्ड अशे तरे चर्चा. एक्झॅक्टली. सो दीस इज व्हेरी ब्लॅटंट गोंयकाराचेर हो हल्लो. गोंयकारपणाचेर हल्लो आनी गोंयच्या अस्तित्वाचेर हल्लो. हो प्रकार बंद जावपाकूच जाय. गंभीर म्हणजे इतले गंभीर गोष्ट आसा की एक सामके प्रायोरिटीचेर गोंयच्या जनतेनूय घेवपाक जाय आनी सरकारानूय बीन हाका कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. आनी खंयचे विशय चर्चेन आयल्यास? गणेश आयडल्स ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे गणपतीचे मूर्त्यो अजुनूय आमी हो विशय आतां कितले वर्सां पासून हे करता पूण तो तडीक वचना. अजून लोक ते मूर्ती हाडटात. तेच विशय कशे चर्चेन येतात. हे खरें म्हळ्यार प्लास्टर ऑफ इतले सोंपे. हजारांनी मूर्ती कोल्हापूर आनी ह्या सगळ्या महाराष्ट्रांतल्यान येतात. कर्नाटकांतल्यान गोकाक म्हणटा खूब हजारांनी मूर्ती इतले सोंपे ते तांकां सोदून काडप. एक एंट्री पॉयंटाचेर तुमी एक्झॅक्टली एंट्री पॉयंटाच्या आडायात धाडी घालत मरे. ते हेच करत जायना ना. ते इम्प्लिमेंट जायना. आतां सेमान सांगलां की आपूण सांगता की हे करा म्हणून इतल्यो ते कित्याक करनाशिल्ले. हे इतले सिंपल दर अधिवेशनान तवत आयले आयली की चर्चा एक्झॅक्टली. इट्स अ व्हेरी ह्यूज एनवायरमेंटल इश्यू. एक्झॅक्टली. दुसरो ताणें चर्चेक घेतलो तो विशय आशिल्लो की भुरग्यांक मेळपी मिड डे मिल्स. मिड डे मिल्स ताजेर ताणें बरे अभ्यास करून आयिल्लो डॉक्टर शेटे आनी आमकां कंप्लीट मेनूच वाचलो. कितें कितें एक्चुली डे वायज वेगळो वेगळो मेनू आशिल्लो. पूण तो म्हणटा की तो मेनू तसो मेळत ना लोकांक. एकच परत हें चलता. CM म्हणटा की ना आमी दिता म्हणून सगळ्यांक तो हाजे प्रमाणे. एक्चुली जबाबदारी कोणाची आसा? जबाबदारी PTA आसा. कारण तांची भुरगीं थंय शिकता तांची भुरगीं ती खाता. सो PTA जे हें आसा तांणी खरें म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हें एन्श्योर करपाक जाय की ते हे लोकांक भुरग्यांक सारकें मेळटा काय ना प्रॉपर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा ते अक्षय पात्राचो इशू. तरी तांणी कांय CMान ते क्लॅरिफाय केलें की आमी खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक काडपाची ना. इन फ्युचर जर आमी वाडयतले जाल्यार तांकां दितले पूण सद्या जें एक्झिस्टींग कितें आसा तें कंटिन्यू उरतलें. कारण ही गांवची बायलां ती बाबा काम करून हें करता आनी तांकां दिवप खरेंच बरें. कारण तांकां अटॅचमेंट आसा भुरग्यां कडेन अटॅचमेंट आसा गोंयचे कडेन अटॅचमेंट आसा. पूण हातूंत प्रॉब्लेम कितें आसा तांचे खंय 2,86 lakhs पेंडींग आसा. तांकां टायमार पयशे मेळना. आतां ती बारीक बारीक गांवांतली बायलां ते पयशे खंयच्यान हाडटले. सो गव्हर्मेंटान टायम टू टायम तांची बिलां क्लियर करपाक जाय जाल्यारच तांकां बरो क्वॉलिटी हें मेळपाक शकता. एक्झॅक्टली. आनी हांवें न्ही कांय शिक्षकां कडेन चर्चा केल्या जे कर्नाटकान भितर पळोवन आयल्यात मिड डे मील. कर्नाटकान आनी गोंयचो एक फरक सामको कसो जाणा. कर्नाटकान भितर वर्गान शिकपी सगळो भुरगो श्रीमंताचोय भुरगो आसता गरीबूय भुरगो एकठांय उबो रावन तें जे पळय कितें मेळटा ताजेर ते समाधान व्यक्त करतात. आनी सगळे भुरगे खाता आशिल्ल्यान
पालकांचें लक्ष आसता. पालक शिक्षक संघटना खूब एक्टीव, ती येता, भायल्यान जेवण हाडनात, कोण वेफर आनी खुबशे कडेन आमच्या एक सर्वे जाल्लो हालींच एक प्रतिश्ठीत संस्थेन केल्लो की श्रीमंत वस्ती म्हणजे मायनींग एरियेन कोट्यांनी रुपये जोडटात त्या एरियेनी भुरग्याच्या टिफिनान कितें जेवण आसचें आनी कितें जेवचें हाचें कसलेंच हेंच ना. एक न्युट्रिशियस फूड भुरग्यांक मेळपाक जाय, तें शाळेन मेळपी जेवण कशें आसचें ताजेर देखरेख, पालक शिक्षक संघाची भुमिका, सरकाराची भुमिका, हें जेवण पुरवपी संस्था, हे सगळें हाजेर न्ही कर्नाटकान एक बरी ताणें एक सिस्टम तयार केल्या. ती सिस्टम गोंयान कित्याक जायना हें कारण हांगा एक गॅप आहा. श्रीमंत भुरग्यांक ते पडून वचूनात, ते हात लायनात. बाकीचे भुरगे जे पळयात तांकां तांचे वाट्याक तें जेवण येता. ही जी पळय हांगा डिस्पॅरिटी आहा न्ही, ती डिस्पॅरिटी फटीची आनी सामकी तकलादूक. खरें म्हळ्यार हांगा एक सिस्टमान भितर एकदां शाळेन धाडलो न्ही भुरगो, ताजेर पूर्ण शाळेची जबाबदारी आसपाक जाय आनी तशीच जबाबदारी आनी तशीच जापसालदारकी शाळा वेवस्था टिचरांनी घेवपाक जाय. एक्झॅक्टली. आनी पळोवपाक जाय की क्वॉलिटी मेळटा काय ना ती, कारण आमचे स्वता पयशे फायनली न्ही ते. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी ही डिबेट सोंपोवया. आमी TCPचे चर्चेचेर उलयले, फाटीं घेतिल्ली विधेयकां, सरकार अशे तरेची विधेयकां फाटीं घेता तेन्ना सरकारान ती हाफ हॅजार्ड ताजेर फावो तो विचार करनासतना ती मुखार हाडिल्ली काय कितें अशी चर्चा आतां फुडें जात रावतली. आनी म्हत्वाचो म्हळ्यार गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न. परत विधानसभेची जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना आमी हांगा उलयल्यात गोंयच्या फुडाराचो तुमी कितें तरी विचार करतलो काय कितें, फुडारचे पिळग्यांचो विचार करतलो काय कितें, गोंयच्या अस्तित्वा संदर्भात तुमकां कितें पडून गेलां काय कितें. कारण हो प्रश्न तुमकां फुडली पिढी कळपाची आसा. फुडले कांय दीस, फुडलीं वर्सां तुमकां प्रश्न विचारतले. तर गोंयचे जे पळय फुडारी आसात, सत्ताधारी, त्या भायर ऑपोजिशन, लक्षांत धरात तुमी जें कितें उलयतात, तुमी जें कितें कर्तूब करतात ताजी जाप तुमकां दिवची पडटली. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.